नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। गोंयांत सायबर गुन्यांवांच्या घडणुकांचो आंकडो वाडटा, तातूंतय आर्थीक फसवणुकीच्या घडणुकांचो आंकडो हुस्क्याचो। सरकार म्हणटा सगळीं पुलीस स्टेशन सायबर गुन्यांवांचो तपास करपा खातीर सक्षम। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत मंत्री आमदारांचो अयोध्या दौरो। दारगिणी गांवांतले लोक मुळाव्या सुविधांपासून वंचित, ना रस्तो ना धड लायट ना उदक, हर घर जल जाल्यार दिश्टीच पडना। बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करपाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक काँग्रेसीचो येवकार। लोकसभा वेंचणुके खातीर आर्जीचो जाहीरनामो प्रसिद्ध। लोकसभा वेंचणुकेक वेंचून आयल्यार जाहीरनाम्यांतले विशय मांडटले संसदेत, आर्जीचे गोंयकारांक उतर। उगव्या सर्व्हिस रस्त्याचें काम सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांनी आंदोलन केलें स्थगीत। काम बंद केल्या जाल्यार परतून करतले आंदोलन, थळाव्यांची शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत सायबर घडणुकांच्यो गुन्यांवांच्यो घडणुको दिसान दीस वाडतूच आसात। फाटल्या 2 वर्सांचे आंकडेवारी जर पळयत जाल्यार हें सिद्ध जाता। हालीं तेंपार फटीच्या पद्दतीन पासवर्ड घेवन वा पिन कोड घेवन बँकेंतल्यान पयशे उखलपाचे सायबर आर्थीक गुन्यांवांनी जायत्या जाणांक टोपी पडल्या। त्या भायर सोशल मिडियाचेर फोटो वा व्हिडिओ व्हायरल करप आनी बदनामी करप ह्या सारकेल्ल्या गुन्यांवांचो हातूंत आस्पाव आसा। 2022 ते 31 डिसेंबर 2023 मेरेनच्या आंकडेवारी प्रमाण राज्यांत सायबर गुन्यांवांच्यो वट्ट 134 कागाळी आयल्यात। 2022 वर्सा 68 सायबर गुन्यांव जाल्यार 223 वर्सा 31 डिसेंबर मेरेन सायबर गुन्यांवांच्यो 66 कागाळी नोंद जाल्यात। दोनूय वर्सांच्यो मेळून अश्यो वट्ट 134 कागाळी। हातूंत अर्थीक फसवणुकीच्या कागाळींचो आंकडो हुस्क्याचो आसा। 2022 आनी 23 ह्या 2 वर्सांच्या एकूण 134 सायबर गुन्यांवां मदीं अर्थीक फसवणुकीच्या गुन्यांवांचो आंकडो 78 इतलो व्हड आसा। ह्या 78 कागाळींतल्यो 45 कागाळींचो तपास सुरू आसा। एक कागाळ SP मेंगलोर हांचे कडेन ट्रान्सफर केल्या, जाल्यार हेर कागाळी सिद्ध करप कठीण। तशेंच कांय कागाळी ह्यो फटीच्यो आसात म्हूण सरकारा कडल्यान विधानसभेत लेखी जाप मेळ्ळ्या। रायबंदरावेल्या सायबर गुन्ह्या फाट्याच्या शाखे कडेन लोकांचो सोंपेपणान संपर्क जावचो हे खातीर सरकारान कितें पावलां उखल्ल्यात हे विशीं केल्ले विचारणेंत सगळीं पुलीस स्टेशन सायबर गुन्यांवांचो तपास करपा खातीर सगळ्या यंत्रणा सयत सक्षम आसात असो दावो सरकारान केला। जर गरज पडली जाल्यार कागाळ सायबर गुन्ह्या फाट्या कडेन ट्रान्सफर करपाक जाता अशेंय सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत मंत्रिमंडळातले कांय मंत्री तशेंच सरकारी अधिकारी आनी गोंयच्या भाविकांनी बेरेस्तार अयोध्येक वचून रामलल्लाचें दर्शन घेतलें। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे वरवीं गोंयच्या भाविकांक अयोध्येक वचपाक मेळटलें अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। सगळ्यात पयली रामलल्ला दर्शनाच्यो खूप खूप शुभेच्छा। आमच्यामध्ये आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक आसात, स्पीकर रमेश तवडकरजी, बाकीचे मंत्री आमदार सगळे रामलल्लाचे दर्शन घेवपाक आनी तुमकांय सगळ्यांक मेळपाक आमी सगळे जाण हांगासर आयल्या। हांव खरोखरूच म्हणजे तुम्ही सगळीं जाणां धन्य आसात, तुमकां रामलल्लाचें दर्शन घेवपाक मेळ्ळें। आमकांय सगळ्या जाणांक तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेन रामलल्लाचें दर्शन घेवपाक मेळ्ळें। तुमकां अयोध्येक मेळपाची आमकां योग आयलो। हांव परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक रामलल्ला दर्शन घेतल्या बद्दल तुमकांय सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या जाणांनी वचून जे लोक उरल्या तांकां प्रसाद दिवचो इतकें तुमच्या लागीं मागता। आनी फुडल्या सगळ्या समेस्त गोंयकारांक आमच्या मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना सुरू जातली तेन्ना तांकांच धाडा, तुमी येवं नाकात। गेली कित्येक वर्सां पयलीं गोंयचे
शेकड्यांनी कारसेवक हजारांनी कारसेवक आयिल्ले आणि एकच म्हणत आयले राम लला हम आएंगे मंदिर यहाँ बनाएंगे आणि आज ते मोदीजीच्या आशीर्वादाने जे काही आम्ही शपथ घेतली ती पूर्ण जाता। आज हजारो कार्यकर्ते हजारो कारसेवक आशिल्ले तेही हांगा हजर जाल्यात, नवीन काही रामभक्त हांगा हजर जाल्ले आसात। आता हे सगळे भव्यदिव्य पळोवन मनाक खंय तरी खुशी भोगल्या। आज आमकां रामललाचें दर्शन जालें, तुमकां रोखडेंच जातलें आणि जो काही एक आमचेर जो कितें कलंक आशिल्लो कलंक म्हाका दिसता आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो आज गेल्लो आसा, परत रामलला थंय प्रस्थापीत जाल्लो आसा आनीक हेच्या फुडें जे कितें दीस येतले ते बरे दीस निश्चितपणे येतले हे आमी प्रत्यक्ष रुपान हांगा पळयतात। हांव सगळ्या राम भक्तांक मनापासून देव बरें करूं म्हणटा की ताणें वेळ काडून हांगा आयले, दर्शन घेतलें आणि खरोखरूच हाजो जो प्रचार जो आसा जे कितें आमी अनेक पिळग्यांनी जे काही युद्ध चलताले ते आज थांबिल्लें आसा आणि जे कितें आमकां मेळूं जाय तें मेळिल्लें आसा। त्या बद्दल सगळ्या जेणी आपले परिश्रम जेणे आपले ध्येय हांगा ह्या कार्या खातीर झिजयले। उदरगतीच्यो बडायो मारपी सरकारान भाटी पंचायत वाठारांतल्या धारगणी गांवांत वचून सत्य परिस्थितीची पळोवणी करची। विकसीत भारत विकसीत गोंय आणि हर घर जल येवजण ह्या गांवांत दिश्टीच पडना। ना रस्तो, ना धड लायट, ना उदक ह्या परिस्थितीत धारगिणीचे लोक जगतात। मुळाव्या सुविधांपासून वंचित आशिल्ल्या ह्या लोकांक न्याय मेळटलो तरी केन्ना असो प्रश्न उपरासता। दोन 2047 मेरेन भारत विकसीत देश जातलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगतात। दुसरे वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विकसीत भारत आणि विकसीत गोंयच्यो बडायो मारता। हर घर जल येवजण गोंयान यशस्वी जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता। नळ जोडणी दिल्या खरी पूण 24 वरां उदकाची गॅरंटी दिवपाक शकना अशें मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा आदीं सांगिल्लें। पूण खरी परिस्थिती पळयल्यार धारगिणी गांवांत नळूय ना आनी उदकूय ना। हांगचे लोक न्हावपा पिवपा खातीर खणपिटांतले उदक वापरतात खंय। उदक पिवपाच्या लायकीचें नासलें तरी लेगीत लोकांक दुसरो पर्याय नाशिल्ल्यान लोकांक ह्याच उदकाचो वापर करचो पडटा। उदक ना, लायट ना, तेका लागून सामके त्रास जाता आनी काडपा मेळना। ती एक बांय व्हडली आसा पळय तितूंतल्यान अशी भितर घुसोन सकयल देंवोन काडपा पडटा आमकां। आनी मागीर आतां मातशें बरें आसता, मागीर उदक तें खावपा ना, इतले त्रास। तें उदक आमी खाता जाल्यार आतां कोण अशें उदकाचें हें केलें जाल्यार कोणूच आमकां उदक दिवपाक शकना पळय, जाल्यार आमी तें उदक खावन कितलीं वर्सां रावतलीं। तुमकां उदका दुयेंत जाता अशें बरें बी ना जाता? हय, बरें बी ना जातलें न्हू। त्या टायमार आमकां पळय उदकूच सामकें निवळ ना जाल्यार कितें पूण जातात न्हू। उदकाचे भरपूर त्रास जाता आमकां थंय एक बांय आसा म्हळ्यार ती पोनां आसा आमगेली, बांदून घेतलेली ना। बुरशी बीन जाता, उदक पानां बीन सगळीं पडटा। आतां आमी जाणटेपण जालां आमगेलें, आमच्यान तें उदक काडूंक जायना, तेका दोरी ना कांय ना बेश्टें ओपन आसता तें। फकत उदकूच न्हय जाल्यार लायट आनी पक्को रस्तो लेगीत नाशिल्ल्यान लोकांची सामकीच गैरसोय जावन रावल्या। रस्तो नाशिल्ल्यान बशी लेगीत येनात। शाळेत वतले जाल्यार विद्यार्थ्यांक चलून वचचें पडटा। दुसरे वटेन रानवटी जनावरांच्या हल्ल्याचो भंय तो वेगळो। वाहतुकीची सुविधा नाशिल्ल्या कारणान कसले सामान हाडटलो जाल्यार तें हाडपाक मेळना। एकाद्रो दुयेंत पडलो जाल्यार सामकेच हाल जातात। फाटले कितल्याशाच वर्सां सावन मुळाव्या सुविधांची मागणी करपी ह्या लोकांच्या गरजांकडेन कोणेच लक्ष दिल्लें ना। ताका लागून स्वातंत्र्य आसूनय एका पद्दतीची गुलामगिरीची जीण हे लोक जगतात। आमकां रस्त्या म्हणल्यार मेन ह्या भुरग्यां खातीर हो रस्तो ना आनी हो रस्तो आतां फातर फोंडकुलां पावसाक जातले व्हडले व्हडले फोंड आनी तितूंतल्यान भुरगीं गाडी घेवन येता रातचे 12-1 आनी कशें येवप तेणी आनी वाटे खंय पडलो जावं ती जनेवर येता, गाय येता, हाती येता, कोण कोली येता आनी अशें करून त्या भुरग्यांक कितें जालें मागीर कितें करपा आमी कशें कळटलें? लायट ना न्हू आमकां, लायटी लागून सोलरूय बी ना काय ना जाल्यार डेली आमकां लोकांगेर वचपा पडटा मोबायल चार्जींग करपाक। जाल्यार डेली लोक गेले म्हणटरी कितें म्हणटा मागीर लाव नाका, आज येवं नाका, मागीर लाव नाका, आमकां लायटी बील येता अशें म्हणून लोक उलयता। मागीर आनी खंय वचपाची? आमदारा कडेन गेल्यार आमदार आमकां तें सांगता जाल्यार दिवपाक तयार ना। हांव आसा दारगिणी भाटी हे ल्हानशा गांवांक, हो जो गांव आसा सांग्या तालुक्यांत पडटा। तुमी काल्ला पळयल्ले, काजूकट्टो पळयलो, साळजिणी पळयलो, हे गांवांक वचपाक रस्ते एकदम बिकट परिस्थितीन आसात। तशेंच हेच गांवांक बी सेम परिस्थिती आसा। हे गांवांक जो येवपी रस्तो आसा तो सारको बिकट परिस्थितीन आसा, मोठी मोठी होणकुळां पडलेली आसा।
हे लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना हे लोक हे रस्त्या वयल्यान वयता तेन्ना ते खंय तरी बायकान गेले जाल्यार थंय निसरोन पडटा आनी तांकां खंय तरी जखमी जातात. हे रस्त्यान भुरग्यांक जी स्कुलाची भुरगीं आसा तांकां वचपाक त्रास जाता, कारण जी बालरथ आसा स्कुलाची बसी आसा त्यो भितर पर्यंत येवपाक तयार नासून तांकां खंय तरी 3-4 किलोमिटर चलून वचपाक पडटा. तांकां फकत वचपाक येवपाकच तांचो फूल टायम वयता. तशेंच मोठी समस्या जी आसा, सरकार म्हणटा की हर घर जल हांगा कांयच दिश्टी पडना. अजून पर्यंत ह्या गांवच्या लोकांक खबर ना. सो लोक आसात ते हांगा 2 खोणकुलां आसात, प्रत्येक एक 8 घरां एक खोणकुलाचें उदक पिता, दुसऱ्या 8 घरां आसा ते दुसऱ्या खोणकुलाचें उदक पिता. आनी ते खोणकुलाचें उदक पयलें तेजे सारकें घाण जाल्लें आसा, उदक शेळो जाल्लें आसा आनी तशेंच ते लोक तें उदक पितात. आतां हो फेब्रुवारी जावन आसा, मार्च, एप्रील, मे जे आसा 3 म्हयन्या भितर हें उदक सुकता आनी ते किडी पडपाक स्टार्ट जाता. तशेंच हे लोक तें उदक पिवन रावतात आनी ते लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हें उदक पिवन ते खंय तरी तांकां बरें ना जातात. तशेंच भुरगीं सुद्दां तेंच उदक पिता आनी तेंची बरें नासल्या कारणान तांकां स्कुलाक पसून वचपाक मेळना. तशेंच हांगा 2 घरां आसात. आमी म्हणटा की गोंय ह्या उदरगतीच्या पावलांचेर चल्लां, पूण अशें कांय दिसना, कारण 2 घरां जीं आसा गोवा मुक्ती नंतर 60 वर्सां जावन गेलीं तरी सुद्दां ते घरांक अजून पर्यंत लायट पावना. जेन्ना हे लोक तांकां विचारता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की आमकां लायट, ते म्हणटा की तुमची घरां पयस आसा म्हणून आमकां लायट दिवपाक पावना. अशी हे सगळ्या गांवची परिस्थिती आसा. हे गांवच्या लोकांचे डिमांड आसा की जाता तितले बेगीन सरकारान हो जो रस्तो आसा ह्या गांवचो तो सारको करून दिवचो. तशें उदकाची जी हर घर जल आसा ते स्किमी प्रमाणे तांकां प्रत्येक घराक उदक दिवचें. उदकाची पायपलायन, देवाची जी पायपलायन आसा ती हांगा पर्यंत पावोवची आनी तशेंच जी घरां आसा 2 तांकां लायटीचें कनेक्शन दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करपाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचो काँग्रेसीन येवकार दीत भाजप सरकाराचेर ह्या विशया वयल्यान फारपेट केला. फाटल्या दारासावन भ्रष्टाचार करपा खातीर इलेक्टोरल बॉन्ड हे भाजपाचे साधन राविल्ले. सरकारी यंत्रणा वापरून इलेक्टोरल बॉन्डा वरवीं पयशे काडटाले. आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाक लागून कोणे तरी इलेक्टोरल बॉन्डा वरवीं भाजपाक सरकारी यंत्रणेक भियोन पयशे दिल्यात हे उघड जातले अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान सांगले. First thing which you must remember that the BJP was the primary beneficiary of these bonds, and I will tell you the figure which was received was 10,122 crores, nearly 60%, while the main opposition, which is our Indian National Congress, got about 1547 crores, which is roughly about 10%, while Trinamool Congress got about 823 crores, which is about 8% of all the electoral bonds. I say this is a very severe indictment because electoral bonds deals with money. Electoral bonds have financial implications, and when there's indictment of financial impropriety, this is nothing but corruption being slashed, which means BJP was trying to do corruption by the back door. The very electoral bond scheme was very opaque. People did not have the right to know who was contributing and what was the apprehension of everyone, and which the Supreme Court itself has acknowledged. The government had all access to the data, the opposition had none, which means they knew who was contributing not only to their kitty, but they knew who was contributing to the kitty of others. And in this way, it will be interesting now to see who was harassed, who was raided, who was troubled after they had made contributions to the fund, because once the lists are out, we'll be able to analyze the actions which were taken, whether by ED, whether by CBI, whether by income tax or any other agency of the central government. बेरेस्तारा RGP पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर आपलो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो. ह्या जाहीरनाम्यांत म्हादयच्या उदकाचो वाद, गोंयकारांक केंद्रीय नोकऱ्यो, अनुसूचित जमाती घटनात्मक हक्क आनी हेर विशयांचो आस्पाव आसा. लोकसभा वेंचणुकेंत वेंचून आयल्यार संसदेत ह्या विशया वयल्यान गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवपाचे परेपर यत्न करतले अशें आश्वासन RG पक्षान दिलां. ताकाच लागून आयज हे जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा हे आमी आमचो जो मॅनिफेस्टो जो जाहीरनामो आसा गोंया खातीर, गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयांचे जे विशय आसा ते
सेंटराक पावोवपाक आमचे गोंयकारांचे अन्याय जाता तेजे झुजपा खातीर हे आमी जाहीरनामो आउट करपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. आयज आमी जो आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज केला हे आमचे दोनूय आयज फाल्यांच्यान आमची डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ही ऑल ओव्हर गोवा चालू जातली आनी तेका लागून ही जी पॅम्पलेट्स आसा जाहीरनाम्याची आमचो कॅन्डिडेटाची जी पॅम्पलेट्स आसा ही पॅम्पलेट्स घराघरान दारादारान गोंयकाराच्या पावतली आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. हो मॅनिफेस्टो आमी चिंतले की जे विशय गोंयचे पार्लिमेंटान पावपाक जाय जेचेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपाक जाय जे विशय गोंयांक लागून इम्पॉर्टंट आसा त्या विशयांचेर थंय हायलायट जावन तेजेर कितें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी हो मॅनिफेस्टो डिझायन केला आनी हे पॉयंटर्स आमी डिझायन केला आनी तेचेर आमी जिखल्या उपरांत आमचें काम चालू करतले. तितून पयलो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार आमचो प्रिजर्वेशन ऑफ म्हादय रिवर. दुसरो जो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा तो सेफ गार्डिंग ऑफ आयडेंटिटी एंड लँड. थर्ड इम्पॉर्टंट आसा तो अपहोल्डिंग द लायवलीहूड ऑफ पर्सन ऑफ बर्न ओरिजिन. The most important root cause of every single problem in Goa, that is addressing the issue of uncontrolled migrant influx, ensuring the safety and empowerment of women. आमचो judicious use of MP large funds for transformative development. आज आमच्या जे एमपीज आसा तांकां 5-5 करोडाचो वर्साक फंड मेळटा प्लस आदर्श ग्राम करपाक तांकां गांव दितात लायक इब्राहिमपूर गांव आसलो, केरी गांव आसलो, मागीर कोलाव विलेज आसले. ह्या विलेजींनी आज ह्या खासदारांनी कसलीच डेव्हलपमेंट करूंक ना. Opposition to the establishment of the coal hub. Central government job for Goans. हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट जॉब फॉर गोवन्स हे मेळटा काय आहलो ते पासून तांकां काडून उडयल्या. हे आमच्या गोंयांत ही एग्जांपलां पळोवपाक मेळटा. एडवोकेटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रायट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्रायब्स. दुसरी स्टेटी तो रिजर्व जाता एसटी सिटां जाल्यार गोंयांत कित्याक जायनाय? गोंय बी डिफरंट इंडिया भायर पडटा. जे आयज लोक गोंय सोडून भायर कित्याक वयता? कारण बेश्टो उरपाक कोणाकूच ना. हो मॅनिफेस्टो जो पळय काडला आमी ठामपणी गोंयकारां बाराबर रावतलो आनी आवाज हो गोंयकाराचो पावपाक जातलो. ते खंयच्या एमपीन जो पळय पावना तो आयज आम पावयतले पार्लमेंटान आनी आमी आशा करतात हो गोंयकार आमकां एक संदी दितलो म्हणून हे तुमचो आवाज पार्लमेंटान पावपाक. थळाव्या लोकांच्या शिटकावणे उपरांत उगव्याच्या सर्व्हिस रस्त्याच्या कामाक निमणे कडेन सुरवात जाली. रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी आंदोलन स्थगीत केलें. सर्व्हिस रस्त्याच्या कामा संदर्भात लोकांनी कांय दिसां पयलीं पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन ताका निवेदन दिल्लें. जो आयज मुद्दो आसलो तो मुख्य मुद्दो खंयचो आसलो? शेतांत जावपाक वाट. त्या शिवाय जे थंय शाळेचे जे भुरगे येतात ते तुम्ही दोंपारचे मुद्दम तुमकां विजीट करूंक लायता. दिडाक जी काय परिस्थिती जाता आवय बापायची ती मातशी बघा आणि ते कसे तांकां कलेक्ट करतना जीव तेंचो धोक्यादा. म्हाज्यार काही फोटोग्राफ्स आहात मी तुमकां दिताय आता. त्याच्यासाठी लढो आसलो आणि हे संपूर्ण गावच्या हिता खातीर हो लढो आमी पुकारलेलो. हय काय कोणाच्या ह्या कोणाक तरी हे करपाक लागून नसले. आणि आमचे जे गावचे युवक जावं आमचे लोक जे आहात ग्रामस्थ हेंच्यांनी आमच्या वांगडा रावन आणि आमी तेंच्या वांगडा वारंवार आमकां सगळ्यांनी एक जावन हो लढो फुडें व्हेल्लो आसा. गांवाचो हो व्हडलो एक प्रश्नचिन्ह उबें जाल्लें आहा आमच्या कडेन. तेका लागून ह्या रस्त्याक लागून आमच्या शेतांनी वचपाचे वाटे बंद जाल्ले आहात आणि आमच्या घरांनी येवपाचे बंद जाल्ले आहात. तेका लागून आमी आमदारांनी आमच्या येवन पयलीं विजीट दिल्ले, सरपंचानय दिल्ले, तेंच्यांनी बरे जायते भाशेन तेंच्यांनी प्रयत्नय केल्ले की हो रस्तो आमकां सायड सर्वीस रस्तो जायो म्हणून. पूण कांय कारणाक लागून तेंच्यांनी जे एम्यूआर जे आहा कंपनी ते कंपनीन सगळे साठले बोटले हे करून तेंच्यांनी हांगा आतां कामच बंद जालें आनी ते दिसान तेन्ना आमी खंय तरी ते आमच्या हेणी मेमोरंड दिवन आमी कलेक्टराक मेमोरंड दिले, हांकां PWDच्यान दिले, पोलिशेक दिले आनी ते पद्दतीन आमी फुडले मुवमेंट आमचे चालू केले की हांगा कामच काय नासले. आतां पळयलें जाल्यार हे काम हांगा चालू केलें तेंच्यांनी आमी मेमोरंड दिल्या उपरांत. तेच्या उपरांत आमकां कितें आसलें जाल्यार आमचो कलेक्टर साहेब शिवप्रसाद नाईक हेणी सांगलेलें की कितें आहात जाल्यार सांगात आनी तेच्या उपरांत तुमकां जाय तशें आमी करून दिवया.
किंवा तुमचे कितें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आपल्याक सांगा म्हटलें. आतां पळयलें जाल्यार हें काम चालू जालें म्हणटकच आमी तें आडावं शकना किंवा बंद करूं शकना. ते पयलीं खंयचे भाशेन आनी कशें कितें करतात हें आमी पळयतले. आनी जर येदा कदाचित ते जर तेंच्यांनी मदीं स्टॉप केले आनी परत गायब जाले जाल्यार आमकां परत रस्त्यार येवचेच पडटले. आयज आमी रस्त्यार येवंक ना ते फक्त इतलेंच की आतां काम चालू जाल्लें आहा म्हणून. भाजपान पत्रकार परिशदेंत विजय सरदेसाचेर केल्ल्या टिकेचेर गोवा फॉरवर्डान जाप दिल्या. गिरिराज पै वेर्णेकरान विधानां करच्या पयलीं आपली फाटलीं कामां पळोवची अशें म्हणीत गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगतान गिरिराज पै वेर्णेकराची कांय पोरणी कात्रणां भायर काडली. आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर उलोवच्या पयलीं 100 फावटी विचार करचो अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगतान पत्रकार परिशदेंत दिली. हांव मातसो एक वेगळो विशय घेता. काल हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स पयली भारतीय जनता पक्षाची. त्या प्रेस कॉन्फरन्सा भितर गिरिराज पै वेर्णेकर आनी 2-3 प्रश्न थंय मांडले पत्रकाराक उत्तर दितना. खुबदां उलयतना हांवें फाटीं एक व्हिडिओ काडून सांगलें ताची किंमत आनी ताची लायकी कितें ती. आतां हांव थोडक्यांत तुमकां सांगता. कोण मुख्यमंत्री जाता म्हणून आमच्या अध्यक्षाक दिल्लीच्या हॉटेलांत पांय पडपाक आयिल्लो ह्या पुराव्या सकट हांव दिवपाक सोदतां, पण आयज दिना. बाकीचे सगळे तेजी पुरावे दिता हांव. गिरिराज पै कोण, जाका सादो एक कावन्सिलर किंवा वार्डा भितर जर इलेक्शन रावतलो जाल्यार फॉर्म भरपाक 2 मनीस लागतात. एक प्रपोजल आनी एक हँडल करपी तो ताच्यान जायना. हो भारतीय जनता पक्षाचो कामाक दवरलेलो मानाय. हो पगाराक वता. आपलो पगार कितलो आनी आपणें उलोवप कितलें हें तें कळपाक जाय. 2012 व्हडली व्हडली हाफ पेजी ती सारकी NGO काडून हो करप्ट तो करप्ट म्हणटालो. कोण करप्ट आनी खंयचे करप्ट म्हणून जे म्हणटालो ते आज कोणा बरोबर आसात हे गिरिराज पैन समजोवपाची गरज आसा. हांव दाखयता ताचे पुरावे. हो ताजो पयलो फॉग म्हण केल्लो. हे फॉगा भितर बरो बारीक आसलो तो तेन्ना, पोटा पडनासलें. आज बरें पडटा तेका. पळय हो गिरिराज हो फॉग करतालो आनी हे एडाक कोण पयशे दितालो हे जगभर लोकांक खबर आहा. हो बाबूश मनसरात आमचो बरो मित्र. ह्या बाबूश मनसराताचे कित बरयले ते वाचात. एज्युकेशन मिनिस्टर आसतना आज हो खंय आसा, कोणाच्या माणी लावन बसला. हे गिरिराज पैन आमकां सांगचें, हाजी प्रश्नाची उत्तर दिवचें आमकां. हांव गिरिराज पै परत एकदां सांगता, तुजी सादी निवडून येवपाची कापस्ताद ना. हांव म्हणटा लायकी ना वार्डाक कावन्सिलर जावपाची किंवा पंच जावपाची. सादी 2 जाण तुका फिटनेस मेळना फॉर्मार सायन मारपी. तूं आमच्या अध्यक्षाचेर उलयता. हय आमचो एकूच आमदार आसा, पण एक आमदार तुमकां पुरायपणान तुमच्या सत्ताधारीचे 33 आमदाराक पुरून उबो रावता. आमच्या अध्यक्षाक घेवन दोन्ही हातीन कोण पांय पडटालो तो फोटोय आमचो आसा. कारण आमकां तितल्या खोलायेन तातूंत वचूं नाका म्हणून फक्त आमी गिरिराज पैक सांगता. परत एकदा शिटकावन दिता, आमच्या अध्यक्षाचेर किंबोना आमच्या पार्टीचेर उलयतना 100 फावटी विचार करचो. पर्वरे उड्डाण पुलाचें काम बेरेस्तार सावन सुरू जाला. कॉन्ट्रॅक्टरान पुलाच्या कामा खातीर मातयेचें टेस्टिंग सुरू केलां. गिरी ते अटल सेतू मेरेन हो उड्डाण पूल बांदतले. ह्या उड्डाण पुला उपरांत पर्वरे येरादारीची कोंडीचो जो प्रश्न आसा तो सुटावो जातलो. बुधवारा राती 8 वरांच्या सुमाराक फोंड्या बेतोडा हांगासर अपघातान एकल्या 50 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. रस्तो हुपतना टेम्पोन नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या संदर्भात फोंड्या पुलिसांनी टेम्पो ताब्यात घेतलो आनी टेम्पो चलोवप्याकूय अटक केल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. सध्या मी आसा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर, जंय फाटल्या 1 म्हयन्याच्या मजगती जवळ जवळ 3 फॅटल एक्सिडेंटाच्यो गजाली घडल्यो. पयली गजाल घडली बाब प्रकाश नायक, जांकां सेल्फ एक्सिडेंटान हांगा मरण आयलें. ढवळे हांगा मरण आयलें. ते 61 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. तेच्या उपरांत काल पयर धार बनवण्या सरकारी कॉम्प्लेक्सा मुखार एक एक्सिडेंट जावन 2 व्हिलरचो एक्सिडेंट सेल्फ एक्सिडेंट जावन
निफा फेर्नांडीस ह्या रिवंड हांगच्या 25 वर्सां पिरायेच्या एका चलयेक आगताक मरण आयलें. त्या उपरांत कालूच गजाल घडल्या. कालच्या राती सुमार 8-8:30 वरांचेर बोंडबाग बेतोड हांगा अपघात जावन तुकाराम जांगले पिराय 50 वर्सां हांकां आगताक हांगा मरण आयलां. त्या भायर काल व्हॅलेंटायन डे आशिल्लो आनी थंय सकाळी फुडें उसगांव वाठारांत एका चलयेचेर मंथन गावडे ह्या तरणाट्यान जीव घेवन हल्लो केलो. ते सध्या हॉस्पिटलान आसा. अश्यो नाका जाल्ल्यो अनैतीक अश्यो घटना ह्या वाठारांत घडत आसा. फोंड्या पुलीस आपले परीन प्रयत्न करता, पूण त्याच बरोबर लोकांनी आपल्या जिवाची, आपल्या परिवाराची, आपल्या कुटुंबाची काळजी घेवची अशें आवाहन पुलीस हांगा करीत आयले. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव फोंडेच्यान शेखर नायक. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे डबल 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 इंजिन सरकार. आयला उमेदीची हिला सपना जाता साकार. चारी दिकांनी करता उदरगत आमचे गोंय सरकार. जीण ही सुखाची पावलं ही यशाची भिरांत कसली नीत सरकाराची. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार. अटल सेतू आणि जुवारी पूल मोपा एअरपोर्ट घालता सगळ्यांक रे फूल. रस्ते बायपास सबवे हायवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सामके फूल. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. गोवा टुरिझम GTTC पर्यटन जाले एकदम इझी. उदरगतीचो व्यवसाय करून शेतकरी नुस्तेकार फुल ऑन बिझी. मैदान कॉम्प्लेक्स बांधले स्टेडियम खेळा दाखयता खेळगडे दम. फुगडी घुमटांचे वाजता रिदम विश्वकर्मा फेडटा लोकांचे श्रम. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. वॉटर डिपार्टमेंट उदकांचे ट्रीटमेंट मेळटा उदक आमकां सामकें क्लियर. डेव्हलपमेंट सगळ्याक PWDचे भविष्याचेर आतां नो फियर. बसी इलेक्ट्रीक सोलार पॉवर ग्रीन एनर्जी तूं हमखास वापर. वेस्ट मॅनेजमेंट करता गव्हर्नमेंट कचऱ्याचो रे आतां सगळो वावर. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. GMC डिस्ट्रिक्ट अपग्रेड केली. आयुर्वेदातूय जाल्या सफल. सायक्लॉन शेल्टर्स नवी केली उभी. नवे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. उचल्या पावण्यार वेलो शिक्षणाचो दर्जो. आत्मनिर्भर जाता युवा गांवांत दिल्लो. हाडले नवी स्किमी आर्थीक पालो दिलो. पारंपारीक व्यवसायाक सगळो आदार केलो. सायबर सेल पिंक फोर्स स्ट्रॉंग पुलीस फोर्स. गोंयकाराची सेफ्टी टॉप मोस्ट ऑफ कोर्स. राखूंक तुमचे आमचे मान सन्मानाचे. बरजैटा जगभर आता कुर्तूब गोंयकाराचे. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे. डबल 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 इंजिन सरकार. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गुणचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.
आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. म्हादय न्हंय ही गोंया खातीर खूब म्हत्वाची. ती गोंयाक पोसता. आमचें उत्तर गोंय तर म्हादय न्हंयचेर तिगून आसा आनी ह्या म्हादयची जिका आमी गोंयची जिवनदायिनी म्हणटात तिचें अस्तित्व धोक्यान आयलां. हें आमी फाटलीं कितलींशीं वर्सां पळयतात आनी हालीं तर तुमी जाणा आसतले खूब बातम्यो आयल्यात म्हादयचें उदक उणें जायत चल्लां. म्हणजे हाजें उदक उणें जावप म्हळ्यार म्हादय ऑलरेडी आपली शेवटची घटका मेस्त काय कितें. उदक कर्नाटकान तें ऑलरेडी वळयलें काय कितें. मागीर सगळीं ही जी पळय नाटकां चल्ल्यात प्रवाह नेमप, सरकार त्याच्या संदर्भान करंदाय करप, केंद्रा कडेन वचून करंदाय करप, व्हडले व्हडले शिश्टमंडळ घेवन दिल्ली वचप, हें सगळें कितें चल्लां. हें सगळें म्हादयचें उदक ना जायत चल्लां. तें म्हादयचें अस्तित्व धोक्यान आयलें काय कितें. ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर आज आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक करवळी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी आज एक खास मुलाखत आमी घेतात राजेंद्र बाब केरकार यांची. नमस्कार. राजेंद्र बाब तुमकां आमच्या स्टुडियोन आमी येवकार दितात. राजेंद्र बाब केरकार हांकां पर्यावरण असो एक खामो अशें आमी वळखतात आनी इतलेंच न्हय तर म्हादय संदर्भान राजन केरकार म्हादयच्या देंगणान जितलो भोंवला तितलो आनी कोण भोंवलो नासतलो. तूं थंयच्या खाची कोनशान भोंवला. तूं तांचे प्रत्येक ती पळय पांयवाट आसा ती तुवें मात दिल्या. कर्नाटकान जंय जंय बांद बांदल्या, धरणां बांदपाक खातीर प्रयत्न केला ते तूं वचून निवाळटा आनी तूं प्रत्येक गजाल सतत बरयता, लोकांक सांगता, त्या संदर्भान करंदाय करता, आवाज उठयता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय आयची म्हादयची स्थिती कितें आसा. आयची म्हादयची स्थिती जर आमी पळयली जाल्यार ती खूब कठीण अशी जाल्ली आसा. आमी विसरता की जे लवादान निर्णय दिल्लो आसा त्या लवादाच्या निर्णयाची आतां अंमलबजावणी जी आसा, इम्प्लिमेंटेशन जे आसा ते करपाच्या नदरांतल्यान सगळे प्रयत्न जे आसा ते केंद्र सरकार करतालो. आमी ज्या वेळार ह्या प्रश्नांक वाचा फुडपाक जाय आसली, ह्या प्रश्नाचेर आमी उलोवपाक जाय आसले, ह्या प्रश्नाचेर सरकारान आपली भुमिका मांडपाक जाय आसली, त्या वेळार ती वेवस्थीतपणान मांडूंक ना आनी ताका लागून आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की केंद्र सरकारान प्रवाहाची स्थापना केली आनी ही स्थापना करून आतां तेचें काम जें आसा तें सुरू जाल्लें आसा. लवादान जो निर्णय दिल्लो आसा त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करप हें प्रवाहा समोर एक काम जाल्लें आसा. पूण दुसऱ्या वटेन हो विशय जो आसा गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी स्पेशल लीव पिटिशन जी आसा ती फायल केल्लेली आसा आनी तेचो निकाल जो आसा तो निकाल आजून मेरेन येवंक ना. कारण ती सुनावणी जी आसा ती आयज फाल्यां अशी फुडें धुकलत आसा आनी आतां ती परती 5 ऑगस्टाक जावपाची आसा. आनी हें सगळें पळयल्यार अशें दिसता चित्र की कर्नाटक एके वाटेन आमच्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें नश्ट करपाच्या वाटेक लागलेलें आसा. हांव म्हणना की म्हादयचें पुराय अस्तित्व तेंच्यांनी नश्ट केलें, पूण सद्या ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी कळसा नाल्याचेर घालो घातलेलो आसा तो पळयल्यार हो खंयच्याच सभ्य मनशाक, खंयच्याच पर्यावरणाक, निसर्गाक मानपी मनशा खातीर ही मोठी एक वेदना आसा. 5 किलोमिटर मलप्रभा न्हंयचे पात्र आसा तेंच्यांनी उद्ध्वस्त केल्लेलें आसा. दुसऱ्या वाटेन 5 किलोमिटर कळसा नाला जो उदक घेवन आमच्या गोंय वाटेन येतालो तेचें पुराय अस्तित्व नश्ट केल्लेलें आसा. अशा ह्या वळणाचेर आमी जेन्ना पळयता तेन्ना कर्नाटकान अशा प्रकारची रचना कणकुंबी हांगासर केल्लेली आसा की पावसाच्या दिसांनी सगळें उदक जें आसा हें उदक कर्नाटकाच्या मलप्रभेच्या पात्रान वयता आनी तशाच पद्दतीन तांकां हो विशय जो आसा तो भिजत उडोवपाचो आसा आनी एकंदर गोंयचेर अन्याय अत्याचार जो आसा तो चालू दवरपाचो. राजन बाब म्हाका सांगात उदका संदर्भांत लवाद नेमलो, ताणें कांय निर्णय दिला, त्या निर्णयाच्या विरुद्ध आमी आवाज उठयला, कोर्टान गेल्यात. सो त्या संदर्भान म्हणजे तांकां ऑलरेडी मान्यताय मेळ्ळ्या उदक वळोवपाक. आतां जेन्ना आमी 2018 14 ऑगस्टाक जो लवादान निकाल दिला तेचें जर वाचन करीत जाल्यार आमच्या समोर स्पश्ट आसा की कर्नाटकाक 3.9 TMC फीट उदक जें आसा तें वळोवपा खातीर मान्यता जी आसा ती आमच्या
म्हादय पाणी वाटप लवादान दिल्ली आसा तांकां 1.5 TMC फीट उदक आसा ते थळाव्या लोकांक वापरपा खातीर दिल्लेलें आसा. दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्राक तेंच्यांनी 1.33 TMC फीट उदक दिल्लेलें आसा. एकंदर हे जेन्ना उदक तेची वांटणी केल्लेली आसा, गोंयाकूय तेचो वांटो दिला जवळ जवळ 40 TMC फीट उदक. हे जेन्ना दिल्लेलें आसा, आतां लवादान आपलो निकाल दिल्लेलो आसा तो आमकां पसंत पडोंक ना. पयलीं खरें म्हणजे तुमी जर पळयत जाल्यार त्या वेळची वर्तमानपत्रां की सरकारान मोठो विजयोत्सव साजरो केलो की आमचेर म्हणजे आमकां ह्या निकालाचें आमी स्वागत करता आनी गोंयचेर अन्याय जावंक ना म्हणून. जेन्ना हांवें हेचेर खोलायेन बरोवपाक सुरवात केली आनी ताका आक्षेप घेतलो तेन्ना सरकाराक कळ्ळें की बाबा कर्नाटकान आमकां फटयल्लेलें आसा. कितें आसा की कर्नाटक ज्या न्हंयचेर हो सगळो दरोडो तो घालूंक सोदता ती न्हंय जी आसा ती पुराय अर्दान गोंयान येता. कर्नाटकाक हांव म्हणना की कर्नाटकांतले जे त्या वाठारांतले गांव आसा तांकां उदक वापरपाक हक्क आसा, पूण हें उदक जें आसा हें 150 किलोमिटर अंतराच्या हुबळी धारवाड हांगासर व्हरता. ही खंयची तरा म्हाका कांय कळना. म्हणजे हे सगळो जो प्रकार पळयल्या उपरांत कळटा ज्या लोकांक हें उदक खरें म्हणजे मेळोंक जायनासलें त्या लोकांक हे इतले मोठ्या प्रमाणान उदक मेळ्ळेलें आसा की ह्या उदकाचो आदार घेवन ते परते परते सांगताले आमकां तान लागली आनी नॅशनल वॉटर पॉलिसी आसा तेचो आदार घेवन आमचें उदक जें आसा दूधसागर तेवटेन आसा अर्दांतलें सगळें उदक जें आसा तें तेवटेन व्हरताले. गोंय जेन्ना अस्तित्वान येयलें आनी ट्रायब्युनलचो जो कायदो आसा तो जेन्ना येयलो 1956 तेन्ना आमचें गोंय पुर्तुगेजांच्या ताब्यान आसलें. आमचो विचार त्या वेळार जावंक ना आनी ताका लागून येदी व्हडली राज्यां एके वटेन महाराष्ट्र आनी दुसरे वटेन कर्नाटक. हांव म्हणना की त्या राज्यांनी आमकां मुक्त करपा खातीर मदत केल्ली आसा, पूण आतां मुक्त जाल्या उपरांत थंयचे राजकारणी जे आसा हे आमच्या राज्याचें उदक आसा तें वळोवन व्हरता आनी आमची परिस्थिती फुडें बिकट जावपाची आसा. राजन बाब म्हाका सांग, लवादाचो निर्णय जालो ताचे आतां इम्प्लिमेंटेशना खातीर आतां प्रवाह नेमला. प्रवाह ही तिनूय राज्यांची मेळून एक समिती जी देखरेख दवरतली. ताजी पयली बसका मंगळारा जाली. त्या बसकेन अशे तरेन आतां हांवें वाचलां की गोंयचे आनी कर्नाटका हांच्या अधिकाऱ्यां भितर वादावादी जाली. सो हें कितें? वादावादी जाली म्हणजे कशें आसा की वादावादी सुद्दां गोंय सरकारान केन्ना केली, आमी जेन्ना बोवाळ केलो उपरांतूच ही वादावादी जाल्ली आसा. कित्याक हांव परतो परतो सांगता आरे तुमची भुमिका तुमी स्पश्टपणान मांडा. कर्नाटक जे आसा त्या कर्नाटकान येदो व्हडलो कसलोच भारतांतल्या कायदे कानून हांचो विचार न करता आमचें उदक जें आसा तें वळोवन हेल्लेलें आसा कळसाचें. तेंच्यांनी जें बांदकाम केल्लेलें आसा तें बांदकाम खरें म्हणजे ट्रायब्युनलान पाहणी केल्या उपरांत तांकां सांगलालें की तुमी मॅसनरी इम्बॅकमेंट म्हणजे पुराय बांदून हें सगळें तोंड जें आसा उदक तेवटेन त्या अर्दान वयता, मलप्रभेन वयता. गोंयांक खबरूच नासलें तें उदक मलप्रभेन वयता म्हणून. हांवें जेन्ना दाखयलें आनी हांवें जेन्ना भारतवीर वांचू जेन्ना राज्यपाल आसले आनी मुखेलमंत्री आमचे मनोहर पर्रीकर आसले त्या वेळार त्या सभेन हांवें सरकाराचेर म्हणजे राज्यपालांक सांगलें की आमचें उदक आसा तें उदक कसलेच परवानगी नासतना कर्नाटकान वळोवन येयलें. मागीर त्या वेळार आमचे जे त्या वेळचे जे म्हणजे चीफ इंजिनियर आसले आनी बाकी सगळे जलसंसाधन खात्याचे अधिकारी आसले ते म्हणपाक लागले ना 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 तशें ना. मागीर मुख्यमंत्र्यान ताका सांगलें की हेच्या वांगडा चला आनी एका आठवड्यान आपणाक सगळो अहवाल आसा तो दियात म्हणून. म्हाज्या वांगडा येयले तेन्ना हांवें दाखयलें हांव कितें इंजिनियर न्हू, हांव एक सादो मनीस, हांव निरीक्षण करता. हांवें जेन्ना सांगलें तेन्ना सरकारान सिवील डिजओबिडियंट पिटिशन आसा ह्या संदर्भान फायल केल्लें कित्याक कर्नाटकान उदक जें आसा तें वळोवन हेल्लें आसा. म्हणजे अशी परिस्थिती आसता आनी आतां प्रवाह समोर आमी कितें मांडटाले. आमी खरें म्हणजे कर्नाटकान हें उदक वळोवन येलां. हांव इतकी वर्सां सांगता की बाबा जॉयंट इन्स्पेक्शन जें आसा हें जावपाक जाय. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन काल मुद्दो जेन्ना चर्चेक येयलो प्रवाह समोर जे PM स्क्वॉड जे आसा अध्यक्ष त्या वेळार PM स्क्वॉड ह्या आमचे जे प्रवाहाचे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी तिनूय राज्यांचो विचार करपाक जाय. पूण आमची मागणी जी आसा ती जॉयंट इन्स्पेक्शनाची मागणी एजेंडाचेर येना आनी कर्नाटक ताका विरोध करता. कर्नाटकान कित्याक विरोध करपाक जाय? ते जर स्वच्छ आसा तेंच्यांनी जर गुन्हो करूंक ना तेंच्यांनी सांगपाक जाय की आमी उदक जें आसा तें वळोवन व्हरूंक ना. हें जर वळोवन व्हरूंक ना जाल्यार ते पळोवपा खातीर हे जे अधिकारी आसा जे निपक्षपातीपणे भुमिका घेताले तांकां व्हरून हें दाखोवपाक जाय. पूण कर्नाटक तयार ना. कित्याक ते सांगता सबज्युडिस मॅटर म्हणजे तुमकां जाय जाय तेन्ना सबज्युडिस मॅटर
अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणून प्रवाह जो आसा त्या प्रवाहा समोर आनी पळयात तुमी जर पळयले जाल्यार त्या एकंदर प्रवाहाची रचना जी आसा तितून जास्तीत जास्त भरणा जो आसा हे कर्नाटकाचो हित पळोवपी लोक आसा, निपक्षपातीपणान भुमिका घेवपी अशी ना. आणि जे सदस्य आसा ते सदस्य जास्तीत जास्त बेंगलोर किंवा त्या वाठारांत रावपी आसा. आमची भुमिका मांडपी जो आसा तो IAS ऑफिसर आसा. त्या IAS ऑफिसराक तेणी पळयला काय कितें हो वाठार तेणी पळोवंकूच ना. तो कसो मांडटालो हांव म्हणना. त्याच्या एकंदर भुमिके विशीं हांव संशय घेयना. पूण त्या मनशांनी म्हणजे आमच्या वकिलांची येदी व्हडली फौज आसा. हांव सरकाराक आनी तुमकांय विचारता की ह्या लोकांनी म्हादयेचे खोरे वचून कळसाचें उदक कशा पद्दतीन वळयलेलें आसा तें केन्ना पळयलेलें आसा तें कशें मांडटाले ते मांडीत. आमची आतां केस जी आसली भवानी शंकर गडनीस जी आसा तेंच्यांनी मांडली आनी आमी आमच्यो अध्यक्ष आसा निर्मला सावंत तांकां त्या प्रश्नाचेर जो निर्णय दिलो मदन लोकुरान त्या निर्णयाक लागून आयज हे कर्नाटक आसात कर्नाटकाचे हात बांदलेले आसा. तो जर निर्णय जावन वतलो हांव सांगता हेच्याच पयलीं कर्नाटक हें उदक व्हरून दुसरे प्रकल्प आसा ते करपाक मुक्त जाताले आसले. राजेंद्र म्हाका एक सांग तूं जें पळय सांगता तें आयकलें जाल्यार दिसता कर्नाटक सामकें सूत्रबद्ध रितीन पावल घालता. हय. आनीक ही योजना जावची हाजे खातीर सगळे पक्ष सरकार ते मागीर सरकार कोणाचें आसूं तांचे योग्य दिशेन पावल पडटा. पूण दुसरे अर्थान दिसता तुजे गेले आयकत जाल्यार आमची जी सरकार आयले जी मुख्यमंत्री आयले तांकां प्रश्नाची जाणीवच ना. म्हणजे प्रताप सिंग राणे धरून ते मनोहर पर्रीकार मेरेन तांकां खबरच नाशिल्लें उदक वळोवपाक लागलें म्हूण कर्नाटक. सो ही सगळी जी पळय सरकारची भुमिका आसा ती कितें ही अनास्था कित्या खातीर बेफिकिरी कित्या खातीर. आता ही बेफिकिरी जी आसा तेचे महत्वाचें कारण म्हणजे आमची नैसर्गिक साधन संपत्ती आसा नॅचरल रिसोर्सीस आसा त्याच्या संदर्भात तुम्ही एक क्विज कॉम्पिटिशन घेयात आनी सगळ्या आमदारांक बसयात आनी ते पास जातात जाल्यार हांव तुमकां बक्षीस दिता. तुमी घेयात आनी पळयात की खंयचो बाबा दोंगर उंच आसा तेची परिस्थिती सद्या कितें आसा अशे जर प्रश्न विचारले न्हू तुमकां कळटले उत्तर. ही अनास्था अशी सुरवात जाता. तुमी त्या अर्दान कर्नाटकांतल्या खासदारांची परीक्षा घेया आनी म्हादयचे तांकां प्रश्न विचारा आनी त्या लोकांनी म्हणजे प्रल्हाद जोशी आसूं किंवा आमचो अनंत जे आसले अनंत कुमार तेंच्यांनी जे आमच्या संसदेन त्या संदर्भात विचारणा केल्ले प्रश्न आसा त्या संदर्भात अभ्यास करून जे मांडलेले आसा न्हू ते विश्लेशण जर तुमी वाचले न्हू तुमी म्हणटाले बाबा बसोया सकयल आपूण संपादक आसा आपूण इतली वर्सां पत्रकारिता करता आपणाक जें ज्ञान ना त्या लोकांक हें ज्ञान आसा. ते लोक कशे आसा की तांकां थेंब थेंब उदक जें आसा तें गरजेचें आसा. आमकां सगळ्यांक उदक मेळटा नळांतल्यान मेळटा. खंयच्या भुरग्याक विचारलें उदक खंयच्यान मेळटा ते सांगताले नळांतल्यान मेळटा. तांकां खबर ना बाबा ही म्हादय न्हंय आसा. त्या भुरग्यांकूय आमच्या शिक्षण वेवस्थेन अभ्यासक्रमान आमच्या परिसरांतली न्हंय आमच्या परिसरांतले दोंगर आमच्या परिसरांतलीं झाडां ह्या संदर्भात कांयच ज्ञान दिल्लें ना. आनी अशें ज्ञान दिल्लें ना म्हणटून लोकूय कशे आसा ते सगळे खावो पिवो मजा करो ऐश करो डान्स करो हें सगळें चल्लेलें आसा. राजेंद्र बाब आमी जेन्ना फाटले वेळार उलयताले केंद्रीय जल जे पळय लवाद पळय एपॉयंट जालो तो एपॉयंट जावचो म्हणून गोंय सरकारान मागणी केली. खरें म्हळ्यार तो चुकीचो निर्णय हे आमी त्या वेळार चर्चा केल्या अग्रलेख बरयल्यात बातम्यो दिल्यात. अशे तरेचे पळय जे चुकीचे निर्णय जे पळय घेतात तेन्ना म्हादय संदर्भांतले जे पळय तळमळीन काम करपी